फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर गुढी पाडव्याच्या शुभमुहूर्तार पक्षांनी आपले उमेदवार केले जाहीर। भाजपान रितेश नायक जाल्यार आपान गितेश नायकाक दिली उमेदवारी। दळवी पिकार। 500 रुपयांच्या बनावट नोटींचे धागेदोरे कोलवाळ जेली मेरेन। मुखेल सूत्रधार एनडीपीएस केसीत कोलवाळ बंद खणीत म्हूण दुबाव। फोना वयल्यान हलयली खंय सुत्रां। ऑर्गेनिक कोयराच्या प्रक्रियेंतल्यान तयार करूं येता एलपीजी, गॅल आणि आयओसीएलाचो गोंय सरकाराक प्रस्ताव, पूण प्रस्तावाचेर अजूनय जावंक ना विचार। दाबोळ एका निवासी बिल्डिंगेंतल्यान सुमार 149 लोकांक डायरिया। हळशीक उदकाक लागून लोकांक त्रास, प्रश्न सुटावो करचो म्हूण लोकांची मागणी। शेनवारा जाहीर जातलो 12वीचो निकाल। अंदू 17,283 विद्यार्थ्यांनी दिल्ली परीक्षा। संसार पाडव्या वरवीं हिंदूंचे नवे वर्ष सुरू। मुख्यमंत्री धरून कितल्याशाच भावार्थ्यांनी नव्या वर्साचे येवकाराक काढली प्रभात फेरी। आसामाच्या वेंचणुके खातीर भाजपान आपल्या 88 उमेदवारांची लिस्ट केली जाहीर। अमेरिका, इस्रायल आणि इराणा मदीं पेटिल्ल्या गॅराक लागून क्रूड ऑयलीच्या रेटींनी वाड। एका बॅरलाची रेट पावल्या 10,000चेर। सौदीत तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाचेर हल्लो। यूएई कतार तेल आणि वायू प्रकल्पाचेर ड्रोन हल्लो। इराणान आमचे पाशेच पळोवचे न्ही, सौदीची शिटकावणी। युद्ध विराम। पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानान एकामेकावेल्या हल्ल्याक दिली तात्पुरती स्थगिती।